सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयच्या दिसा किरीत भाशेन आमी मिसाचें बलिदानान मागतल्या दिनवासनेचें बलिदान भेटयता. आपले भलायकी पासत कुसिसांव आब्राशीस तशेंच मागूंक लायता सगळ्या मरून गेल्ल्या मिस्किता फामिलांच्या आत्म्या पासत. आयच्या दिसा किरीत भाशेन मागुया केविन फेर्नांडीस आपल्या जल्माचो दीस समोरमता. तशेंच कायतान नाजारियो पेरेरा 89 वर्सां फादराचो बापूया आज आपल्याचो जल्माचो दीस समोरमता. ताचे बरे भलायके खातीर मागुया. देवान ताका राखून सांबाळूं म्हूण ताचे खातीर मागुया. तशेंच मागुया आमच्या गोंयच्या राज्या खातीर सगळ्यो आमच्या गोंयच्यो परिस्थिती सरकारान ओळखून घेवन अदीक आमकां फायद्याक पडटा तसले निर्णय घेवंक तांचे खातीर आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं. बाबा भयणीनो, आज जेसू आमकां शुभ वर्तमानान म्हणटा तुमी देखतात ते पळोवंक जायते आशिल्ले आनी तुमी आयकतात ते जायते आयकूंक आनी आपल्या जिवितान पाळूंक जायते जाण वावुरले. पूण आमी सुभागी कित्याक आमी जेजूची उतरां दर दिसाक आमच्या कानार पडटात आनी दर दिसाक देवाचें बलिदान आमी समोरमता. अशें दिसाक पवित्र सभा भाग्योत रुदोल्फ आक्वावीव आनी ताच्या सांगात्याचो उगडास करता. हे किरीत भाशेन जेजू खातीर रोख साक्षी जावन मेले. आमचे जिवितान दर दिसाक जेजू पासत आमी वावरूंक आनी ताचें राज विस्तारूंक आमी अदीक आनी अदीक आमच्या जिवितान प्रयत्न करूंक कोतकोतीत आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवा आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सूर पदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सुर्गीच्या बापा भाग्योंत रुदोल्फ आक्वाविवाच्या तुज्या भाग्योंत रोख आनी ताच्या सांगात्या तुज्या रोख सागच्यांची आयच्या दिसाक सर्गीच्या जिविताक जल्मुचे खातीर तुज्या मोगा पासत कुशेन मरण सोंसलें. हो तांचो जैतिवंत जल्म संतोशान समोरमू. तांचे भाशेन आमी कोश्टा दोगदा मदें बोडवंत कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या सासणांक. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. इजिप्ताच्या देसांतली भायर सोतोस 3 म्हयन्यां उपरांत त्या दिसा इस्रायलाचो पूत धुवो सिनाय दोंगरार पावल्यो. रेफिदिमा तावन ती भायर सरलीं. सिनायाच्या ओरोण्यान पावतोच थंय तांणी आपले तोंबू ताणले. दोंगराक फुडो करून इस्रायलान आपले तोंबू उबारले. सोरेस्पोरान मोइजेसाक सांगलें, पळय, तुजे लागीं हांव उलयतां तेन्ना पोरजेन आयकुचे खातीर आनी सदांच तुजेर विस्वास दवरचे खातीर एका दाट कुपाच्या रुपान हांव तुका दिश्टी पडटलो. आनी मोइजेसान पोरजेचो जबाब सोरेस्पोराक कळयलो. सोरेस्पोरान मोइजेसाक सांगलें, पोरजेची वच आनी आयज आनी फाल्यां तयार रावात म्हूण पोरजेक सांग. आपली आंगोस्त्रां धुवन तिसऱ्या दिसा तांकां तयार जावन दी, कित्याक तिसऱ्या दिसा सगले पोरजेच्या दोळ्या मुखार सोरेस्पोर सिनाय दोंगरार देंवून येतलो. तिसऱ्या दिसा दीस उदेच्या वेळार गोड गोड आनी जोगलांनी मारलीं आनी दोंगराचेर एक दाट कूप दिश्टी पडलें आनी व्हडल्यान आवाजान एक तुरतुरी वाजली आनी पेणे करून तुमुनी आसलीं ती सगलीं पोरजां भिवन कांपलीं. तेन्ना मोइजेसान पोरजेक सोरेस्पोराक मेळूंक तोंबूंतलीं भायर काडून व्हेलीं. तीं दोंगराच्या पांयांशी उबीं रावलीं. सिनाय दोंगर सगळोच धुंवरावन भरलो, कित्याक सोरेस्पोर ताचेर उज्याच्या रुपान देंवलोलो. एका आकट्यांतल्या धुंवरा पोरी तो धुंवर वयर चडटालो आनी सगळो दोंगर बरोच कांपलो. तुतुऱ्यांचो आवाज चड चड जायत गेलो. मोइजेस उलयतालो आनी गडगड्या उदेशीं सोरेस्पोर ताका जबाब दितालो. सोरेस्पोर सिनाय दोंगरार देंवलो आनी दोंगराचेर तेंगशेर रावलो आनी ताणें मोइजेसाक दोंगराचेर तेंगशेर आपयलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणांक. सगलीं बारबर म्हणुया. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणांक. सोरेस्पोरा आमच्या पुर्वजाच्या देवा, आमी तुका वाखाणटाव. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणांक. तुजे वैभवी आनी पवित्र नांव वाखाणटाव. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणांक. जबाब. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणांक. तुज्या वैभवाच्या मंदिरान तुका वाखाणटाव. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणांक. तुज्या राजाच्या शिवनासर तुका वाखाणटाव. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणांक. जबाब. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणांक. सगळे कोळायेचो तूं ताव घेताय, आमी तुका वाखाणटाव. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणांक. अंतरायलाच्या मळबार तुका वाखाणटाव. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणांक. जबाब. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणांक. उद्गार. Hallelujah, 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 hallelujah. बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया, हांव तुका दिनवासतां, कित्याक स्वर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले.
हालेलुया 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 सर्विस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या शिसांनी लागीं सरून जेजूक विचारलें वपारींनी तांचे कडेन कित्याक उलयताय ताणें परतीपाड केलो कित्याक स्वर्गा राज्याचे गूढ ओळखूचें देणें तुमकां दिल्लें आसा तांकां हेरांक ना आसा ताका देव आनीक दितलो आनी ताचें माप बरोवन वतलें पूण ना ताका आसुल्ले पर्यंत ताचे कडलें देव काडून घेतलो देखून हांव वेपारींनी तांचे कडेन उलयतां कित्याक पळोवनूय तांकां दिसना आनी कान दिवनूय तांकां आयकना न्हय म्हूण समजयना इजायस अशें आदींच सांगुल्लें तें तांचें सगळें पाळून येता आयकून आयकून तुमकां समजोचें ना पळोवन पळोवन तुमकां दिसचें ना कित्याक दोळ्यांनी पळयना जावं कानांनी आयकना जावं मनान समजना जावं आनी तांचें जिवीत बदलना जावं आनी तांकां हांवें बरी करिना जावं ह्या लोकांचें काळीज निबोर जालां तांकां कानांनी सारकें आयकना आनी तांणी आपले दोळे धांपल्यात पूण नदर आसलेले तुमचे दोळे आनी आयकूंक शक्ती आसलेले तुमचे कान बागी हांव तुमकां खरेंच सांगतां तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी प्रमाणीक मनीस आशिल्ले पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय आशिल्ले पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्त भावा भयणीनो भाग्योंत आगुस्तीन आपल्या बरोवपान अशें म्हणटा I believe in order to understand and I understand the better to believe. Oi, I believe in order to understand and I understand the better to believe. म्हणजे हांव सोत मानता उदीक बरे तरेन समजूंक आनी हांव सोजमता उदीक बरे तरेन म्हजो भावार्थ खोल दवरूंक आनी भाग्योंत इसायस प्रवादी अशें आमकां बाबा भयणी आदीं आपल्या प्रवाद्यान किरीत भाशेन पोज्जेक शिडकायता आनी म्हणटा तुमी देवाचें उतर आयकतात खरें पूण तुमी सोत मानिनात कित्याक तुमचीं काळजां आनी मनां निबोर तुमी केल्यात तुमचे मुखार देव जायत्यो बऱ्यो वस्तू करता पूण तुमचें मन गोरवान आनी तुमचें मन सगळ्या ह्या आपल्या जिविताच्या विकोटायेन भरलेलें आसा हाका लागून देवाच्या उतराक तुमी उक्ते नात आनी जेसू काय बरी आज आमकां त्याच इजायस प्रभाताची म्हणटा आयकून आयकून तुमकां समजोचें ना पळोवन पळोवन तुमकां दिसचें ना कित्याक दोळ्यांनी पळयना जावं कानांनी आयकना जावं तुमचें जिवीत बदलना जावं आनी तांकां बरी करिना जावं ह्या लोकांचें काळीज निबोर जालां तांकां कानांनी सारकें आयकना आनी आपले दोळे तांणी धाकल्यात हो भयणो देवाचें उतर दर दिसाक जेसू आमकां परगोडटा हेच देवाच्या उतरा वरवीं आमचें काळीज उक्तें धरूंक आमचें मन आनी काळीज देवाक आमी समर्पण करूंक आज तो आमकां उलो मारता आमच्या जिवितांत जेन्ना खालतीकायेन देवाचें उतर आमी मानून घेता आनी आमच्या जिवितांत तें पाळटा तेन्ना दर दिसाक आमच्या जिवितांत जायत्यो बऱ्यो वस्तू घडटात देवाक आमचें जिवीत समर्पुया कित्याक जेसूच्या काळार फारिसेव आनी धर्मशास्त्री किरीत भाशेन मोजेसाचें शास्त्र पाळटात म्हूण ते दाखयताले पूण जेसू करता त्यो कोरण्यो जेजू सांगता त्यो वस्तू आयकूंक आपलें काळीज आनी मन तांणी बाबा भयणीनो निबोर केल्लें इतलेंच न्हय एके भाशेन बायस एटिट्यूड म्हणजे प्रेजुडीस जेजू कितें सांगता ताचे सगल्याचे ते दुबावताले आनी ह्या दुबावा वरवीं आपल्याक हें देवाचें उतर मेळटा ताचे सोशिले ते पयस गेल्ले बाबाट तांकां नासलो आनी बाबाट नासलो देखून समजणी तांची बाबा भयणीनो
हांगा तुवें शिंपडलेली. आयच्या दिसाक देव आमकां म्हणटा, स्वर्गा राज्याचे गूढ ओळखूचें देणी तुमकां दिल्लें आसा, तशेंच हेरांक तें दिवंक ना. आमकां तर हे सर्गीच्या राज्याची देणी फावो केल्या जाल्यार आमचें मन आनी काळीज देवाक समर्पुया. आमी आमच्या जिवितांत गर्व आसा तें पयस धरून खालतीकायेन देवाचें उतर आमच्या जिवितांत मानून घेवया. तेन्नाच की आमकां बाबा भयणो अदीक आनी अदीक आमचे जिवितांत बरेंपण येतलें. कित्याक तुमी बागी, तुमचे कान बागी, आमी जेजू अशें म्हणटा. कित्याक आमकां आयकूंक आनी पळोवंक तांक आसा. आमकां आयकूंक आनी पळोवंक जेजू शक्ती दिता. हें देवाचें उतर आमकां बरे तरेन आमच्या जिवितांत नियाळूंक, आमच्या जिविताचें बदलप जावंक, खालतीकायेन तें मानून घेवंक, अदीक आमचो भावार्थ खोलावंक आमकां कृपा आनी मागुया. किरीत भाशेन आयच्या दिसाक ब्लेसेड रुदोल्फ आक्वाविवा ह्या सगळ्या आमच्या मानेवंत ब्लेसेड रुदोल्फ आक्वाविवा आनी ताच्या सांगात्याचो देख, ताचे सांगात्याची देख आमी घेवया. कित्याक ते रोग साक्षी कशे जेजू खातीर मेले. जेजूचो वावर करता आसतना भियोन आसतना भाव भयणीनो आपल्या जिवितांत तांणी फुडाकार केलो आनी जेजूची बरी खबर परगटूंक ते तयार आसले. आयच्या दिसाक आमी देवाचें उतर अदीक आनी अदीक परगटूंक तयार आसतल्या म्हूण तीच कृपा आमकां मागून घेवया. गायन घेऊया C21 पेज नंबर 37 C21. कितें गाताय त्या उरल्या, कितें गाताय ते गाची, ह्या निबाशाक कितें बेगीन दवरताय, म्हज्या भावने म्हजें तुमचें बलिदान सुर पदवीदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. भोव पवित्र बापा, तुज्या भाग्यवंत रोग साक्षांचो रुदोल्फ आक्वाविवा ताच्या संगात्यांचो उगडास करून ही देणी आमी तुका समर्पिता. ती तूं दोळ्यान मानून घे आनी तीर भावार्थान तुजें नांव उच्चारून तुका साक्षी दिवंक ह्या बलिदान वरवीं आमकां गोठाय दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदारान सासणाचे देवा, सूर काड्यान सूर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमताव जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगटावन तीर बरवशान ताचे मैमेवून तेण्याक कोंत्रेकताव. देखून आतां दिवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचे हें रोगोत. पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. Porgotuja. Tudzia kucani mudanci honkonapo, Tue nanta zoi sobia. Sonsaraja, sonona, बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवन फळांचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिबिताचो उंडो आनी सरभणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवन फळांचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव-भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजी सागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर चोरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागेवन सुसे बागेवन धरून दिता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक. आमच्या सुरोंडराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, जें नांव पवित्र जावं, जें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थायबी पडूं दिवं नाका पूण वायटान सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवाड. दया करून जिवितांत सवस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व वाकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसगा जे खुशी परमे तिका शांती दे आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय रासूच चलयताय सासणाच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दिवं. देवाची शरीर संवसाराचे पाप करतली. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप करतले आमची पाप. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे. ही देवाची शरी संवसाराचे पाप कटती. शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी.
पूण तुज्या खातीर म्हाका बळी केली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता. आनी आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Gesù buona gloria, Gesù suave gloria, sorridando bello, sono pagaio, ora dice. प्रार्थुया. मोगार बापा सर्गीचो उंडो घेवन जेजू सगळे आमी एक कूड जाल्या
ताच्या मोगांतली वेगळी सोरूंक आमकां कदीच निर्मू नाका आनी रुदोल्फ आक्वाविवान ताच्या रॉक्साक्शनची देख घेवन मोरोपर्यंत आमचो मोग केला ताचे खातीर सोर कोश्टां अडचण्या आडकोड्यांचे जैत व्हरूंक आमकां बोट दी म्हण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सुरवेस्पो तुमचे सव्यासू आनी सोर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा गायन घेऊया F21 पेज नंबर 95 F21 आमची पातकां